गोवन फ्रेंड्स, आयज आमी दाळ करूया। हांगा 1 कप तूर दाळ घेयला आनी आमकां जित्या नाल्ल जाय, सुके कोथमीर, लसूण, वोडी पिठो, जिरें, सांसव आनी सुके मिरसांग, जिते मिरसांग, टोमाट आनी कांदो जाय। आतां मिक्सरा नाल्ल घाल, सुके कोथमीर, लसूण, जिरें आनी हळदी पीठ घाल आनी एक हाफ ग्लास अशी उदक घाल आनी वांट ताका बरो बारीक कर। हे भाशेन जावपा जाय तुमगे मसालो। आतां दाळ घे, दाळीन टोमाट घाल, मिरसांग घाल आनी 1 विसल मार ताका उदक घाल आनी मीठ घाल टेस्टा प्रमाणे। आतां 1 स्पून तेल घाल आनी तितून सांसव आनी मिरसांग घाल आनी ताका बरें फ्राय कर। करीपत्ता घाल आनी बरी फ्राय कर ताका। आनी आतां कांदो घाल आनी बरें फ्राय कर गोल्डन ब्रावन जावसर। आनी आतां मसालो घाल आनी मसालो बरो फ्राय कर 1 मिनट पुरसां। आतां मसालो शिजोंक लागलो, तितून उकडल्यो दाळ घाल आनी बरें अशें करून मिक्स कर। आनी आतां हाफ ग्लास उदक घाल आनी ताका हालय बरें। आनी आतां तुगे टेस्टा प्रमाणे तितून मीठ घाल। टेस्ट कर आनी चोय पयलो दाळी बी मीठ घायलो न्हू आनी मागीर घाल। आतां बरें हालय आनी मातशें शिजोवंक दवर धाकानी। आतां आमगे दाळ रेडी जाली। व्हिडिओ बरो दिसलो जाल्यार प्लीज लायक, शेअर एंड सबस्क्रायब। देव बरें करूं।